मायनिंग डिपेंडंट आज जवळजवळ 60 लोक आम्ही फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी MLA रवी नायक सराक मेळ्ळे आनी सरान आमकां सांगलें तुमकां रिस्टार्ट मायनिंग करपा खातीर आमचो फूल सपोर्ट आसा. आमी 15 MLA एनी टायम 100% तुमचे बरोबर आसा अशें ताणें आमकां सांगलें. तशेंच येणारे जुलय सेशनान एसेंब्लीक आमी मायनिंगाचो पॉयंट रेज करतले आनी सीएमाक हे नदरे हाडून दितले अशें म्हणून तिणें सांगलें. तुम्ही कोणाक मेळ्ळ्यात आतां पर्यंत? आज पर्यंत आमी सुभाष शिरोडकराक मेळ्ळे, शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी MLA. मागीर आमचो सावथ गोवा खासदार फ्रांसिस्को सार्दिनाक मेळ्ळे आनी आज आमी रवी नायकाक मेळ्ळे. आतां तुमी खंयच्यान येयले सगळे? आमी सगळे कोल्टिस्कार धरणाक बसता तेंच्यांनी वर्कर ओके सगळे मायनिंग डिपेंड. आनी तेन्ना तेणी सांगलें आमकां 6 म्हयन्या भितर मायनिंग चालू करता म्हणून. आमी सांखळे वचून मेळ्ळे रवी नायक. सो आतां परत मागीर मेळोंक ना? परत आमचे नॉर्थ गोवा ग्रूप वेगळे आसा ते नॉर्थ गोवा ग्रूप मेळटले. मायनिंग सुरू जावची अशें म्हणून ते प्रयत्न करता जाले 7 वर्सां जालीं. 12 बंद जाल्ली. तेंचे प्रयत्न चालूच आसा. ते कितें म्हणटा 6 म्हयन्यान जाता 6 म्हयन्यान जाता 6 म्हयन्यान करता 6 म्हयन्यान करता म्हणून आतां 7 वर्सां जावन गेली. आतां आनी केन्ना जातलें तेंगेलें ते पडले त्रासान. पण ते त्रासान ते पडलेले आसात ते आमकां सांगपा येयले बाबा कशें करून हें करा म्हणून. आमी विधानसभेक उलोवंक शकता. आमी विधानसभेक 100% म्हणजे 40 जाण आमी ठराव हाडूंक शकता. पूण हो ठराव घेवन कोण वतलो? हे ठराव घेवन वयर कोण वतले? आमची घराणे कोण दितलो वयर व्हरून? तर मुख्यमंत्र्यान दिवपाक जाय. ते मुख्यमंत्र्याचें काम आसा. हो ह्या विधानसभेक एकमतान एक हो ठराव जो आसा तो ठराव हाडूंक जाय आनी सीएमान तो ठराव बरोबर एक डेलिगेशन घेवन प्रायम मिनिस्टराक आनी मायनिंग मिनिस्टराक मेळपाक जाय. आनी हो 5-7 वर्साचो जो घोळ जाल्लो आसा हो 7 वर्साचो घोळ हो आसा दूर करपाक जाय, पयस करपाक जाय. कोण कित्याक लागून रिजन कोर्टान वचून जाल्यार कोर्टान तेंचेर केस फायल करपाक जाय. कोर्टा म्हणून सांगा बाबा फायल करा कितें आसा तेजेर हें करपाक जाय. आनी म्हाजे खात्याचे प्रमाणे की आमी जर विधानसभेक तर मुख्यमंत्र्यान एक ठराव हाडलो आमी एकमतान पास करपाक तयार आसा. ते ठराव घेवन प्रायम मिनिस्टर वचून एक्सप्लेन करपाक जाय. कारण जो मुख्यमंत्री आसा तो मायनिंग बेल्टाचो आसा. ताका तेंचें दूख सगळें सूख खबर आसा. दूख सूख म्हणून अशें वेळार मायनिंगाचे आसा चेऱ्याचे आसा रेल्वेचे हे सगळे लोक बेकार आसात. काम ना कितें म्हणून हे परिस्थिती सगळी दुख लोकांची हें तेणें प्रायम मिनिस्टर सांगपाक जाय मोदी आनी ताका सांगपाक जाय मायनिंग मिनिस्टर. म्हणून आमी ताका सगळ्याक हें पाठिंबो हें दिवपाक तयार आसा. आमी सगळे मायनिंगवाल्यांक सगळ्या खातीर आमी सगळे एकठांय येवन आमी 15 जाण आमचे सपोर्ट दितात एकमतान ठराव घेवन सुनी. आनी आमकां जाय पयलें आमी येतात डेलिगेशनाक सगळे मायनिंगवाल्यांकूय थोड्या वरांत तांकांय कळपाक जाय कितें चल्लां तें. पूण तशें केलें न्हवरोय म्हणून आनी व्हंकलूय म्हणून जायना. म्हणून हें काम मुख्यमंत्र्यान घेवचें. कारण ताका आमचे पेक्षा ताका चड खबर आसा. कारण ते